हां रजतो कसा रंग बेसला देवस्थान पुरा विजय नावा हां याची अಲ್ಲ मोबाईल चिरून बेशी पुरा सुधीर अण्ಣ पळयलो ऋषिकेश आले प्रोफाईल कितले चल्यो फ्रेंड्स जाका कृष्ण मारे पळा याची चुकी कर तुम्ही कृष्णाल विषय आमतू कसा लाडला कृष्ण म्हण आमगेल देव आमक तो एक रोल मॉडेल म्हणून घेऊ का आम्ही इताग कृष्णाक 16,000 बायल नाशिलेच कसं चुकी झालं म्हणलें तू त्या 16,000 बायल म्हणून तुम्ही सांगता नो मारा त्या 16,000 बायल काणी गोतस की तुमका कसा किती त्या यायल म्हणून गोतस की तुमका त्या 16,000 बायल मनशाक त्या नरकासुरानं बंधना दवरलेला तांको सोडवानो तांगेल बंधनान सोडवानो तांगे एक त्या वाईट नाव येवच्या नजे तांगेल बंधना आसील म्हणून सांगून वाईट नाव येवच्या किती नज्जे किती म्हणून ताणे एक आसर दिवन तांगे एक कोणे सांगणारी आणि तुमगेल बांबून आव तुमकां रक्षक करून आवयल म्हणून सांगून त्या नाव दिवन तांके ह्या केलेल्या शिवाय ताजे म्हणजे कसले वाईट इंटेन्शन नाशिला असल पुरो तुम्ही आलोचन करण्याची उल्लोच जत्वा तशें जाल्यार अष्टोत्तरान तू ताणें बायल मनशाला वस्त्र अपहरण केला म्हणून असं तांतू म्हणलेला सम इतिहास कळना गोतना त्याला ऋषी मंचस तशी नाही त्या कृष्ण म्हणाल तागेल मस्त नमने रासलीलं असं बाललीलं असं मस्त ताणे ह्या केला तागेला मस्त नमने तागेला या पुरा अवतार दाखयला ताणे या तागेल चरडा अवतार त्या बाललीले तू कसं पुरा कर का कशें कर तशी तू सांग तुगेल सांगचे प्रकार पळोवच्या गेला री तो देव तो आमगेलो ताणें खंयचे रितीन येवन कसलेय करीत आशिल्ला उदका नाशिल्वा एके तो क्षणान तसो अणून तसो तो आमगेलो जलारी आमची कसा म्हणा असल पुरा गोत नाशिल्लो उरलो न्हू त्या लू स्टॉक उल्लोच्या नज्जा आमी देवाला विषयी ताका दिवची मरे आमी दिवं का ताका लिहिल्या पुरा करेक्ट वाजू का जाल्यार पळोवंक जाल्यार तुमी देवस्थाना येवं का जायत मरे तू इतलें पुरें सांगिलां हांव ओपता जाल्यार म्हाका आनीक एक डाऊट आसा ताका कसं म्हळ्यार नारदाक सिनेमान तांणी पुरे एक टायप कॉमेडी पीस आसा दाखयताची तो डबल गेम खेळटा म्हणल्यार हाजे विशयार कसं म्हणतो तू तुम्ही अंगा चुकिली कसले विषय आसता कारण नातिल्या नारद कसले करना आणि तांडू कसले केला री लोककल्याणाक तरी करच्या आणि तो ब्रह्माल मानस पुत्र तो आणि आमगेला कसले कारण नातील कसले करना ताका कसले एक विषय सांगता जाला री कसले कर ताजी म्हाका मस्त आलोचन करून करनासतो तो आणि रशी मस्त अशा पुरो जाल्यार वा तशी नाही वा ब्रह्माल मानस पुत्र आणि देव ऋषी तितली पवित्र स्थान दिला ताका आमगेला अंतू ऋषी मुनील अंतू तशें लू स्टॉक उलोवचें ना तागेले विशय ताका मर्याद दिवन उलोवका ताणें केल्या निमित्त कोणाकय वायट जायनी चांग केल्या शिवाय कोणच का पुरो बट आनी काय करा तुम्ही पुरो इतले ससाजान उलयताची वाल्मिकीक रामायण बरोवच्याक एक प्रेरण दिलेलं कोण ह्याच आमगेले नारद मुनीन तशीची भक्त प्रल्हादाक नारायण उपदेश दिलेलं कोण ह्याची आमगेले नारद मुनीन हां त्या सोडरा तुमगेले घरकडचे सत्यनारायण पूज जाता तांतू मेन कॅरेक्टर तागेले काणी विशय तू आयकला वा ऐका न्ही ह्याचे मोबाईल पळोवन बेशी गी म्हणून ऐकू का तांतू मेन कॅरेक्टर आमगेले नारद मुनी असल तुम्ही मुनी कशी ससार जावन उलयता न्हू मारा भारी बेजार संगत ह्या विषय आनी मुखार सांगू का जाल्यारी ह्या नारद मुनी नातील जाल्यारी कितलीगी पुराण आमकां आयकूंक मेळना आशिल्ला असल विषय आसतना थोडे जागृत करून उलयाची राबबाई मारे तुगेल पुराण कसा रे राबबाई म्हणून कसाले अशी उलोवच तुम्ही ह्याच जाल तुमगेला उलयतना तुमगेल मध्ये उलयतना महाभारत कसा तुगे रामायण कसा महाभारत कसा रे पुराण राबबाई म्हणून अशी जाल्ली तुम्ही ह्याच आमगेला पुराण अख्खो पुरो ग्रंथा दिवची मर्यादी अशी केला जायना रा पुराण मला कसं म्हणून लेखला आत्ता जाऊच्या मुखारसून जाऊच्या कलियुग उपनिषद वेद पुरा गोत असेल तांतू पुरा बरयला आणि तो आत्ता कसं जाता असं मुखारसून कसं जाता असं ज्योतिष विद्या सायंटिस्टा पुरा आत्ता कळलेला रा जगात त्या विषयी कसे जाल्ला कसं जाता असं म्हणून आमगेल ऋषी मुनीक पुरा तेन्ना गोत आशिल्ला आम्ही तर आमकां व्हॅल्यू ना जाल्ला आणि मुखार असाल पण उलोवचें राबो करा तुम्ही मुखारसून मुनी आनी उलयतना जागृत करयाची आमीचे ह्या अशें ससार करून नज आमगेल वेद पुराण मर्याद दिवच्या शिकू का तू सांगिला तू म्हाका अर्थ जाला या म्हाका मात्र नाही विंगड चरक्यांक कोळका आम्ही एक हाजी विशयार एक जागृती हाडका आनी मुखार पुणे मोबाईल चिडोच राबायची कितली जावं का तितली मात यूज केला चांग पुरा विषयान कोण बेशी नाही आणि पुणे देवस्थानात आणि कसाला आमगेले देवस्थाना काम जाता तांते भागी जावं का तुम्ही त्या पुणे बरेपण मेळटा ताजे निमित्त हाजी निमित्त कसाले मेळना कळवा आता तुम्ही पळयलें न्हू कशी जन एक धर्मा विशय देवाल विशय शास्त्रा विशय पुरा एक मस्त एक नॉलेज नातिले तांकां एक अशी अल्प एक विद्येरी जन कशी उलयतांची म्हणून आमी खंयचे एक विशय आतां आमी उरलो का म्हणजे आमकां ताजे विशय एक नॉलेज आसपा ताजे एक आमी कशें एक शिकून आसूं का विनाकारण आमी कशें की कोणकी एक सांगिल्लें कशें की एकले ऐकून आमी उलोवच विशय त्या केन्नाकय एक समने आतां आमी एक B.Com म्हणून जाल्यार म्हाका त्या गोत तशिल्ल्या सब्जेक्टार मात उरलो का विना त्या सोडून विंगड विशय उलोवचे न्ही
तशी आम्ही कसल्याकय एक आम्ही धर्मा विशयी उलयतना ताका शास्त्र प्रमाण शास्त्र म्हळ्यार कसलें वेद उपनिषद ब्रह्मसूत्र रामायण महाभारत आम्ही ह्या 4 विशयार एक 4-5 बेज ग्रंथ मागीर पुराण पुरस तंतू आम्ही ते शास्त्र आशिल्लें आमी प्रमाण घेवन ताजेर कसं आसता तंतू कसं ऋषिमुनीन की कसं बरयला की तंतू आमी त्या आळ जावन अध्ययन करून त्या विशयी उलयल्यार ताका एक मोल अशें आमी आमचे कशें की एक विशय उलयल म्हण जाल्यार ताका अर्थ ना जाता आमगेले आनी कसं की आमगेले एक आचार विचार कशें नाही जेवता आमगेले एक धर्मशास्त्रा वयर ताका एक बेजीस आसता ते आमी जल तितला अर्थ करून घेवन मुखार चल्ल्यार आमगेले यंगर जनरेशन्साक आमी एक लायक मेसेज दिता तांची ना जाल्यार अर्ध शिकून आमी कोण की सांगिल्लें आयकून हें केलें म्हण जाल्यार तें चुकी जाता आतां एग्जाम्पल आमी कृष्णाल विशय कृष्णाक 16,000 बायल आशिल्लींची तें रॉंग कसं जालें म्हणल्यार ते नरकासुरान तांकां ते विंगड विंगड जे राणयांक बंधना घालले कडेन कृष्णान तांकां देखून विमोचन करून तांकां एक वेवस्था केलेली विना तांकां बायल म्हूण न्हय तें आमकां केन्ना कळटा तें आमकां तें शास्त्र ह्या पुरो आमकां वाजिल्यार मात कळटा तशी ती रामायणा विशय सीता अपहरण केलें न्हय ती लक्ष्मी तिका अपहरण करची म्हळ्यार ते असाध्यशील विशय तो जनांक त्या रामायण म्हळ्यार एक घटने जल्ला जनांक ते ह्या पुरा मस्त एक संदेश पावोवचे खातीर देवान तें केलेलें विना हा देव खंयच्या टायमार मायेन तूं पडलेलो विशय न्हय तशी प्रती एक विशयाक व्हडलो अर्थ आसता ते आमी व्हडलो अर्थ करून घेना जाल्यार आमी त्या विशयी आमी कमेंट पास करचे चुकी जाता आनी जनांक एक रॉंग नोशनान तूं आमी घाल्या वरी जाता तशी आतां मागीर आमी सिरियल्सान पुरो आसा सिरियल्सान जाल्यार आमी केन्नाय एक कशी म्हळ्यार चांग तांणी जाल्यार एक सिरियल करता मस्त रेफर करता जाल्यार केलो तांगेले TRP चडोवचे खातीर पुरा केलो रॉंग इन्फॉर्मेशन दिलेलें आमी आतां मस्त पळयलां कसं सत्या देखून दूर आसा की त्या विशयी आमी त्या समज विमर्श करून मात्र ते सिरियल्स आशिल्ले पॉयंट्स पॉजिटिव्स आनी ते काणी अर्थ करून घेवका विना हा प्रती एक चांग म्हणून काय जायना चांग जालेलें आसा मस्त जाणां काणी कळलेलें आसा त्या निमित्त मस्त वायट नेगेटीव जालेलें आसा तशें आमी त्या कसं न्हय म्हणून करेक्ट एक विशय आमकां कळल्यार तांतूं घेवका चांग विशय घेवका आतां आनीक एग्जाम्पल आमी सांगचे कशें म्हळ्यार आतां देवस्थानांत आतां आमी रथोत्सव जाता ते कवाट बंधन म्हूण देवान भितर येता परस तांतूं सत्यभामा आनी कृष्णाल कहाणी तांतूं तिणें सत्यभामान कृष्णाक तें पुरो प्रश्न नेमगूच आसा म्हळ्यार तूं बामण वाई वाय म्हूण बागील काडची पशी फुडें त्या बागील दवरचें म्हणटा तें त्या इताक म्हळ्यार सत्यभामाक कृष्ण कोण म्हूण गोतना म्हूण न्हय लक्ष्मी आनी विष्णू ताणें जाल्यार ही जनांक एक संदेश ताका ती मस्त प्रश्न नेमगिता किम फणींद्र किम खगपती तशें पुरो मस्त विंगड विंगड ती प्रश्न नेमगिता म्हळ्यार जनांक त्या एक कळची खातीर त्या संदेश येवका विना हा देव मायेर पडला त्या आमी धर्मा विशय अवहेळन केल्या वरी जाता तशी आमी जेल तितले तांचो पुरो दूर आसूं आनी आयज दिसाक कशें न्ही कश्ट ना प्रत्येक आमकां सोशल मिडिया येता तरी पुरो चांग विशय मस्त आमगेल्या हाता बोटार आसा म्हणून येता वॉट्सॅपार मस्त लायक मेसेज येता त्या पुरो आमी वाजून 4 जाणां फॉरवर्ड करता आनी युट्यूबार आनी पुरा मस्त वेबसायट्स आसता तांची मस्त प्रवचन आसता आमगेले स्वाम्याल प्रवचन आसा उडपान तूं देखून तांणी अष्टमठा देखून उत्तरादी मठा देखून राघवेंद्र स्वामी मठा देखून मंत्रालय तांणी पुरा मस्त तांगेले पंडित साल थ्रू पुरा मस्त विशयार शास्त्रा विशय धर्मा विशय त्या पुरा तांणी डेली म्हळ्यार सुमार प्रवचन आसता मस्त न्हय जाल्यार एका दिसा एक 10 मिनिट कालगंटपणी एक त्या विशयाक आमी तिका आयकल्यार अध्ययन केल्यार आमकां मस्त तांतूं उपकार जाता आनी कसं म्हळ्यार केन्ना की आमी यंगस्टर्सांक जेल तितले आध्यात्मादी की धर्मा विशय की एक सानमटापुणेची अरीव आमी दिवका जाता खाली एज्युकेशन गोंयचे हें पुरो वय टू सम एक्सटेंट पुरो अगत्य वय जाल्यार आमगेले कल्चर आमगेले ट्रेडिशन आमगेले आचार विचार आमगेले संप्रदाय त्या पुरा तिके जनाक चेडवांक मुख्य जावन आमी ते मनदट करता म्हणून हांवें मुखार सांगता धन्यवाद.